Yeah.
भेट कशी आमचे बाय एबॉनी आणि वेलरॉय आमचं सोरस पंचाक आमच्या मदेगात मोगाची भेट. स्वीटी आणि जोशुआ आमचं सर जेकब प्रिन्स जेकब आता काढू मातशें. आणि आमचे बाय एरिका आणि नेथन आमचो सोशल ऍक्टिव्हिस्ट अँथनी सिल्वा. हांवें रोस्पन्साचे आणि जेकबाचे ताणी तियात्र बरोवन तांच्या दोगांचे कंपेर केल्यार म्हाका दिसता हांवें तांचे 150 तियात्री कंपेर केल्यात. 200 more than 200 आमचे कोरमोण्यान खंयसरूय जाल्यार पिकअपाचेर मोटर मोडपाक सीट नंबर घालपाक टॅग नंबर घालपाक सगळे हांव करतालो. कित्याक लागून म्हाका उमेद आसली आमचो रोस्पन्स केन्ना येतलो, म्हजो जेकब केन्ना येतलो, एक नदर घालून. तेच भाशेन आमचे एनी क्वाद्रोस आनी सोर्गेस्त मारियो मिनेजीस आयज ताका देवान सुरक्षे सूट फावो करूं. जेकब तूं जाणा हॉलाचे नेम कायदे आसा त्या पासून 2 दिसा वयर तें सांगचे सर. पयलीं स्वदेश सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी पास्कोल बाब हांव नकळो तियात्र करून तुवें कितें जोडना अशें जोडूंक ना, पूण तुजी उमेद सदांच तियात्र करपाक देवान हें तुका देणें दिल्लें, तुवें देणें बरें कामाक उजार करता. अशें म्हणटा की देवान तुका देणें दिलां तियात्र बरोवपाचें, एक्टींग करपाचें आनी तूं तुज्या वावरांतल्यान कितें करता तें तुजें देणें देवाक आनी ह्या तियात्रांतल्यान तूं तुजें देणें देवाक दिता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. ते उतराचेर आयचे शू ओडतो म्हणून आमकां तेच सांगता आमकां देवान जायती टॅलंट्स दिल्यान ती कोण कशें टॅलंट्स उजार करचे ते आमचेर दवरलेले आसा. भुरगेपणांतल्यान म्हाका पोलियो आसलो आनी हे पासत म्हज्या काळजांचे आवडे तियात्र बरोवपाचे काळजांतले काळजांतच उरले. उपरांत म्हज्या जिवितांत जायत्यो ट्रॅजेडी आफ्टर ट्रॅजेडी चड करून म्हजो बाब रोस्पन्स म्हज्या जिवितांतली सगळी कथा जाणा. तरी आसतना आतां हांवें BRS घेतलां. ह्या पासत हांवें चिंतलें म्हजें स्वताचें कितें तर करून काळजांतल्यान आवडलो आसलो एक तियात्र बरोवप आनी हें म्हजें सपन पुराय केलें. आनी आयज हे महान कोंकणी पालकाचे नामनेचे कलाकार म्हजो वावर म्हजो किरकोळ वावर पळोवंक आयले म्हणून खरेंच काळजाची भलायकान सर रोस्पन्स जेकब सर अँथनी सिल्वा तुका देव बरें करूं आनी रोस्पन्स बरो दवरता तुज्या देवांतल्यान. आमच्या मोगाचो डायरेक्टर तसो इस्ट आमचो पास्कोल बाब, आमचो इस्ट जेकब आनी आमचो इस्ट अँथनी आनी म्हजे मोगाचे स्टानर जायतो तेंप पासून आमच्या पास्कोल बाबाक वळखता. म्हजो फॅन तो, म्हजोच न्हय आमचे जायते तियात्र स्टार्स फॅन तो. आनी हांव ताका भुरगेपणांतल्यान वळखता कारण म्हज्या तियात्रांत तो आसतालो आनीक वाकाणटालो तो तियात्र पळयतालो आनी घरा लागीं वचून बरयतालो. हांव जाणा ते प्रमाणे म्हजे फोटो पासून तो पितारतालो आनीक चड मोग ताका तियात्राचो. आनी मागीर ताका पळोवन ताच्या जिवितांत जायते दूख आयलां. तोरूय आसतना ताणें आपलें कितें काळजांतलें करूंक जाय तें तो करिनासतना रावंक ना. हांव ताका खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. चड करून देव बरें करूं म्हणटा कारण ताच्या जिवितांत ताका कितें जायतें दूख आयलां आसतनाय ताका कितें करूंक दिसना तें ताणें केलां. आनी हो ताका पालकाचो मोग ताका भुरगेपणांतल्यान आनी तो मोग तो करीत आयला. आनी कांयच तो तियात्र बरयता आपल्या संगात्यांक, आपल्या भुरग्यांक, आपल्या गांवच्या भुरग्यांक घेवन बरयता आनी ताचें सपन आसलें तें पुरें करता. हांव ताका देव आसता आनी तुमकां जायते जाण ताका आदार करीत आयले ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका ताणें तियात्र बरोवंक आनी हो पाल्क आमचो वयर काडूंक जायत्या तरणाटे ताच्या तियात्रांत दिसतात ताकाय बरो फुडार रावंक येता. आनी एक फावटी तुका बाबा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.
देव बरें करूं सर. आनी एंटनी सिल्वा लागीं दिवच्या आदी म्हजी व्हडली क्वेश्चन पूण जे कोण म्हजे भाशेन डिफॉर्मिटी आसात नेवर गिव अप, केन्नाच सोडी नाकात. हांवें हें म्हज्या हातान इस्कॉलान सारोण मातल्या, हांवें हें म्हज्या हातान तियात्र बरयल्यात, हांवें हें म्हज्या हातान एक चॉक घेवन 10th स्टँडर्ड भुरग्यांची ट्युशनां स्टील ले डावन घेता. आनी हांव गोरान सांगता म्हज्या रोसपन्साची दुयेची रोसेनाची पासून ट्युशनां घेवन ताणें म्हाका संदी दिली. नेवर गिव अप, केन्नाच सोडी नाकात, कित्याक देव आमचे बरोबर आसा. नेवर गिव अप. आनी हांव म्हज्या जिवितांत निमाणे घोडी पासून म्हज्या कडेन सेचेर चोडोंक पासून जाय इतले म्हाका विकनस आसा. तरी आसतना कोंकणी पालका पासून आय विल फायट टील द लास्ट ब्रेथ इन माय लायफ. हांव म्हज्या जेजूक परगट करलो आनी कितलेय प्रश्न आडकोळी येवं. आतां ह्या पासून म्हज्या तियात्रांत जायत्यो आडकोळी आसात. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यात म्हाका कितले शो आसात, पूण म्हाका फावो ते एक्टर्स ना, बँड ना. ह्या पासून हांव हाली मडगांव परतून रिपीट शो करून म्हज्या काळजांची इच्छा पुरी करूंक सोदता. ऑक्टोबरांत कितें जातलें तें हांव नवे कलाकारांक हाड तांकां परतून ट्रेन पळय खूब त्रास आसात. ओवर टू एंटनी सिल्वा सर. चड उलोवपाना हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, सगळे गरजांनी हो तियात्र चलचे प्रमाणे तेणे एक आमकां बायबलांत दिखोता. देर इज अ सेयिंग, one picture is equivalent to 1,000 words and one act is equivalent to million pictures. So हांव एकूच रिक्वेस्ट करतलो आनी म्हजो आवाज एक समुदायांनी एक इगोर्जांनी पावल्यार पुरो. आनी सगळे आमचे पाद्री भावा कडेन चड करून एक रिक्वेस्ट करतलो, तियात्र गांवांनी इगोर्जाच्या हॉलांनी हो दाखोवचो. आनी ह्या हांव एक उमेद दवरता. चड उलोवपाक वचना, पूण आयज जे स्टेजीचेर म्हाका एक संदी दी, एक चेडूं जे ओपनिंग करून सोडलेले स्विटी स्विटी आनी ते कॉमेडियन पळय हांव भुरपणीसान कॉमेडियन चयतालो एक्चुअली. सो आय थॉट दॅट दीस लेडी हॅज रियली वाव. सो मातशे उपकार मागता स्विटी एंड दॅट लेडी कॉमेडियन, इफ यू कॅन प्लीज कम. ते different ड्रेस घालत ते कलरफुल रेनबो कलर्स. या थँक्यू. थँक यू सर एंटनी, सर रोस्टन्स, सर जेकब. तुम्ही आयले आनी म्हजो तियात्र पळयलो. सेकंड हाफ पळय नासता वचना काय सेकंड हाफ बरी टचिंग आसा आनी आय हॅव गिवन अ पावरफुल मेसेज आनी ती लोकांनी घेवची म्हजो आवड. देव बरें करूं सर. सर डॉक्टर क्लॅरन्स आमच्या गेस्टांक मातशें परतून मातशें आपल्या जाग्यार. हांगासर पाय तियात्रिस्ट हॉल आमकां मेळ्ळो. आतां लॉर्ड्स काडून म्हणटा ते कशें 7:30 स्लॉट मेळ्ळा आनी मेळ्ळो ना. हे पासून 22 तारखेर सेप्टेंबराच्या गोमन विद्यानिकेतन हॉलांत हो तियात्र आमी परतून घातला. 22 तारखेर त्या आदी आमचे शो आसात, पूण हॉलांत 22 तारखेर. बरो लागला जाल्यार आनी कन्स्ट्रक्टीव आयडियाज आसा जाल्यार येवन आमकां ग्रीन रुमात सांगच्यो कितें चुकलां, कितें वयर सकयल जालां. आनी बरें लागलां जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो तुमी वचून दुसऱ्यांक सांगचें. बागेवन पेद्रूची पवित्र उतरां उजार करून तुमकां सांगता. म्हज्या लागीं तुमकां दिवंक कांयच ना, पूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर सुमा आशिर्वाद घाल. देव बरें.